Gesù mogar uda Ito mo alis tanso Amche sangi disratrauta Amka sambal selaina Bagarir konasa sampul pritmo kortoro taso sanggatan kadira banto deik mogaso Bagarir konasa sampul primo kordoro taso sanggatan kadina wanto deik mogaso Kultaci ke himoti Himoti sodaryoto Veci katmyam pordungara Apल्या श्रद्धांना डैता Bapa kita tangkau Kudeshyami jaya Apne satma sangkau Tajitaito ekzata Bapa kita tangkau Kudeshyami jaya Apne satma sangkau Tajitaito ekzata या पवित्र eucharistia मोगळा जेजू आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका प्रणिपात करता आम्ही तुका वंदन करता आम्ही तुका नमन करता हो थोडो वेळ तुजे सवें करसूंक तुजो मोग आमचे थंय नियाळूंक आमकांच आमी तुका भेटोवन दिता आमकांच आमी तुका समर्पण दिता मोगळा सोम्या आमचे थंय तुजी हो थोडो वेळ हो थोडी घडये आमी तुजे सवें करसूंक आमचे राटावळी सर्व पयस दवरूंक खाली हांव आनी तूं मात्र ह्या वेळार सांगात आसा हांव म्हणल्यार बगूंक आमकां तूं फावो कर eucharistia भोव मोगाळा जेजू ह्या घडये आमी आमकांच तुका समर्पिता आमच्या कुटुंबादारांक आमच्या मोगाच्यांक आमच्या वावराक आमच्या बिझनेसाक आमच्या शिकपाक आमी तुका समर्पण दिता घरांत असल्या सर्वांक जावं पुरो पेडेस्तांक मलगड्यांक भुरग्यांक आमच्या संबंधिकांक सर्वांक ह्या घडये तुका ओपून दिता मोगाळा सोम्या आमचेर आनी आमी चिंतिल्ल्या सर्व संगतीचेर तुजो आशिर्वाद घालूंक तुजे बेसांव वोत म्हूण मागोवंक घेवंक आमी हांगासर संबल्या ह्या बागी वखता आमचे सवें तूं राव सोम्या तुजो सांगात बगूंक आमकां फावो कर सोम्या भक्तीपणान आमी ह्या eucharistia जेजूक आमचे दोळे कंसोवया हांगासर आसच्या सोम्याक आमकांच समर्पण दिवया जावंक बरो खंयच्याय इराद्यान आमी आयल्या ते इरादे सोम्याक आमी समर्पण दिवया आनी सोमी आमकां कितें
गरज आसा की ते जाय ते फावो करतलो. जुवंसो वांचेल 14 वाद्यान सांगता, तुम्ही म्हजेर विश्वास दवरा आनी म्हज्या बापाचेर विश्वास दवरा आनी कितें तुमी मागतल्यात ते हांव तुमकां फावो करतलो. म्हणलो तो जेजू आज म्हजे आनी तुजे समोर आसा आनी तो तुका आनी म्हाका आयकता. तर आमचे इरादे आयचे दिसाचे विशेष रितीन सोम्याक ह्या वेळार समर्पण दिवया आनी मौनपणी एवकारेस्ताच्या सोम्याक आमी पळोवया आनी आमचे इरादे भेटोवन दिवया. Hallelujah.
मोगाचनो थोड्या वेळाक आमी सम्याक आमी समर्पण दिलें. कोणाक बसूंक जाय तांणी बशी येता, पूण आमची दोळे आनी आमची मोत आनी आमची चिंतमा सोम्याचेरच आमी कंसोवया. आमचे सदां दिसाचे दिसभर ते सर्व कामां योजना आमी सायडीक दवरया. कित्याक हांगासर आमी आनी सोमी मात्र आसा. प्रत्येक रितीन ह्या पवित्र पुणशेताक सांजूच एक समर्पीत दिल्ल्या ह्या पवित्र थळाक तुमी हांगासर पावल्यात. विस्बितां आनी आसर ह्या घरच्या जाग्यार तुमी आसात आनी सोम्या थंय येवकरिस्त थंय बरोवसो दवरून ताचे थंय विश्वास दवरून आमी हांगासर आयल्या. साबार दीस सरांक हो दीस पळोवंक अवकाश ना जावंक पुरो, पूण म्हाका आनी तुमकां हो अवकाश सोम्यान फावो केला देखून संतोश पावया. सकाळीं उठल्या आनी हांगासर आयल्या खंयच्या वाटेर जावंक पुरो, खंयच्याय तो समस्येन जावंक पुरो आमी आयल्या, पूण आयल्या खंडीत. जर आमी आयल्या तर सोमी आमकां आयकता. जर आमी उलयता सोम्या कडेन तर सोमी आमकां आयकता. कित्याक सोमी आमचो इश्ट जावन आसा. पयल्या कुंगाराच्या दोतोरनीत पयले सवाल करचे, जेजू तुका कितें जायजय, जेजू तुजो कोण जायजय. जाल्यार भुरग्यांनी सांगतात जेजू आमचो फ्रेंड. त्या भुरग्यांक सयत कळीत आसा जेजू आमचो फ्रेंड. कित्याक फ्रेंड्स म्हळ्यार आमकां बारीस संतोश. दिसा गांठले आमी तांचे कडेन उलोवन आसता, जावंक पुरो खोबऱ्यो वा बरेपण कितेंय आमी उलोवन आसता. कित्याक फ्रेंड्स आमकां आयकतात, आमचे समस्या समजतात, आमकां कितें आसल्यार ते उत्तेजन दितात आनी पाठिंबो दितात. आनी कितलें बरें आसल्यार कितलें वायट आसल्यार ते आयकून घेतात. देखूनच आमी आमच्या फ्रेंड्सा कडेन लागीं वेता, तांकां आमी सत्कार करता. तशेंच जेजू आमचो खरो इश्ट, जेजू आमचो फ्रेंड. जो आमचो वांजेल 15 अध्याय 15वी वळ सांगता, हांव तुमकां साकोर म्हूण आपयना, पूण हांव तुमकां म्हजे इश्ट म्हणटा. I don't call you as slaves or servants, I call you as my friend. हांव तुमकां म्हजे इश्ट, म्हजो इश्ट म्हणटा. तर तोच इश्ट आमचे समोर आसा. तर आमी कितलो संतोश पावो जाय. आमचे बेजार आसले काळजां, बेजार आसले मनां ती विरवून गेल्ली ती तोंडां संतोशान, हास्यान वा हांसो आमच्या तोंडार आसा जाय. तर आमी एक घडी संतोशान पळोवया, एकामेका पळोवन हांसया. कित्याक सोमी आमचे सवय आसा. आमचो इश्ट, आमचो देव आमचे सवय आसतना आमकां कितें भिये नाकात, घाबर नाकात. कित्याक हांव तुमचे सवय आसा. मातेव वांजेल 10 अध्याय 30 आनी 1 वळ सांगता, भिये नाकात, भिये नाकात. कितले की गिरबुजे प्रास तुमी मोलादीक, तुमी मोलादीक म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. कित्याक जेजू आमचो इश्ट, जेजू आमचे सवय आसा. तुमकां स्वागत मागून तुमचे सर्व कश्ट दूख सोम्याक समर्पण दिवया. आनी सोमी तुमकां आशिल्लें फावो करता.
सोमी तुम्ही आशेल्ले फावो करता खंयच्याय इराद्यान तुम्ही आयल्यात ताका बेगीनच जाप मेळटा त्याच बरोवशान आमी हांगासर आयल्या आनी सोमी आमकां आयकता. एक घडी बरो परत्यांनी सोम्याक पळोवया. सोम्या तूं म्हजो इश्ट देखून हांव तुका अर्घां दितां. सोम्या तूं म्हाका आयकताय देखून हांव तुका अर्घां दितां. सोम्या तूं म्हजे सवय आसाय देखून हांव तुका अर्घां दितां. हर एका दिसा हर एका घडये तूं म्हजे सवय आसाय म्हाका आयकताय म्हाका सुदारसून व्हरताय देखून तुका हांव अर्घां दितां. म्हज्या कुटुंबान तूं आसाय म्हज्या जिणयेंत तूं आसाय देखून तुका अर्घां दितां. जर सोमी आमच्या थंय नातुल्लो तर आमी कंगाल जावन येता आसल्या बेदुस्पोर जाता आसल्या पूण तूं आमच्या सवय आसा. आमी घाबरची कितेंच गरज ना. आमी संतोशान आसा जाय कित्याक सोमी आमचे सवय आसा. सा पावलो पिलिपेकारां बरयल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत 4थ्या वळीन सांगता संतोष आनी उल्हास पावा. परत्यांनी हांव सांगता संतोष आनी उल्हास पावा. रिजॉयस अगेन आय से रिजॉयस. संतोष पावा कित्याक सोमी आमचो इश्ट आमचे सवय आसा. त्याचा सोम्याक आमी एक घडीभर पळोवया. ताचो अनुभव आमी जोडया. कितें उणेपण आसा कितें गरजो आसात इरादे आसात तो मोगान ताका समर्पण दिवया. सोम्या तूं पळय म्हण सांगया. जेजू आमचो मोवाळी इश्ट. जेजू आमचो खरो इश्ट. तोच आमचो रचणार. ताका वंदन आमी गावया गीत जेजू मोगाळा. Jesu dayala aradan tuka kurbe sagora aradan tuka. सर्व उभे राहूया उभे राहूया. येसोड वंदारा जेजू जावन आसा कणवळो आमी गावया जेजू कणवळ्या. जेजू कणवळ्या आराधन तुका आराधन तुका. जेजू कणवळ्या आराधन तुका. Sagora Sagora Dantuka Dantuka Yesu
आमच्या कष्टा बेजारांत आमच्या सोलवणेंत आमच्या उणेपणांत सोमी आमचो बरवसो आमी चिंतले सर्व सोमी फावो करता त्यक्त बरवशांत आमी गव्या जेजू बरवशा जेजू बरवशा आराधन तुका जेजू बरवशा आराधन तुका सागोरा सोमी जावन आसा आमचो रचणार आमकां रचलो देव आमकां सदांच पोसता आमकां तो साडून घालिना त्याच बरवशार गव्या जेजू रचणारा जेजू रचणारा आराधन तुका जेजू पोसणारा अर्घा तुका सुम्यान जेजू महिमा तुका सुम्यान जेजू वंदन तुका सुम्यान जेजू आराधन तुका सुम्यान जेजू प्रणिपात तुका सुम्यान जेजू वंदितां तुका सुम्यान जेजू भगवसितां तुका सुम्यान जेजू आराधन तुका सुम्यान जेजू प्रणिपात तुका सुम्यान जेजू वडवीक तुजी सुम्यान जेजू वैभव तुका सुम्यान जेजू स्तुति तुका सुम्यान जेजू मान तुका सुम्यान जेजू शबस्की तुका सुम्यान जेजू हालेलुया 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 लेकर नामी बसया कीर्तन 81 7वी वळ कीर्तन 80 7वी वळ सांगता कष्टांतल्यान उलो मारलो आनी सोम्यान ताका जाप दिली वय कश्टांत आमी आसा सबार रितीचे कश्ट आमी भोगता सकाळी उठताना तावन सांज जावचे म्हणसर सूर्य उदय येता तावन अस्तमते पर्यंत एक ना एक विचार वा विशय आमच्या मतींत येता आनी आमकां कश्टार घालता पूण सर्वेस्पराक जर आमी उलो मारता जर सर्वेस्परांतय वा देवांतय आमी येता तर तो आमकां आयकता पूण खंयच्याय कश्टांत खंयच्याय समस्यांत आसल्यार आमकां देवान ताच्या कृपेन भरला दिसपडते खाणा जेवणा कितें उणें करूं ना कोणी भुकेन आनी ताणेन आमी मरों ना कोणी उस्वास नासतना वारें नासतना आमी मरों ना तें जावन आसा देवाचें उदारपण चिंतून चिंतून करगोन गुळी तडे काणयोंक पुरो पूण इरवोन मरोवन कोणी वचों ना सकट आमी हांगासर आसा तर सोम्याक आमी अर्घां दिसय फाटल्या दिसांनी 2 दिसां पयलें हांवें अशें फिरगत दिता एक स्त्री म्हजे सरशी आयली आनी म्हणाली फादर म्हाका भारी संतोश देवान म्हाका राखलें हांवें विचारलें कितें जालें ती म्हणाली हर एक दिसा दिसपडते मिसाक ती येता
हप्त्यान 4 दीस म्हणी सदां मिसाक ती येता आनी तिची संवय कितें म्हळ्यार सकाळीं इगर्जेक येवन तेर्स करचें आनी कोंत ती हाडून येता. पूण परतच्या दिसा ती घरांत रावन म्हळ्यार तिच्या फ्लॅटांत आसचें तिणें तिच्या फ्लॅटांत रावन भायर येतना ती कोंत विसरली. बिल्डिंगाच्या सकयल येवन पावल्ले कुठले तिका राप्पा उडास येयलो हळू म्हणजे कोंत घरा आसा केद्दाळाय ती विसरना कोंत. त्या दीस कोंत विसरता आनी कोंत हाडूंक म्हूण घरा येताना कितें तेंगी परमळ इतलो वास येता पळयतना गॅस ऑनंत आसा की ऑन केल्लो तिका ऑफ करूंक उडासना. आमसोरार मिसा बैसरच्या की च्या करून जाल्ल्या उपरांत कितें गोत्तो ना गॅस ऑनंत आसा लीक जाल्लो परमळ येता. आतां पयले वचून तेणें गॅस ऑफ केलो मागीर कोंत हाडलें आनी इगर्जेक आयली. मीस जाल्ल्यान ते राखोवन हाडली आनी म्हणाली फादर देवान म्हाका राखलें नाजाल्यार की तेंगे अनाहूत जावंक आहलें क्या कितें अनाहुतांत देवान म्हाका राखल्याक हांव वर्गां दिता. केदळाय ती दुसरे फावटी घरा वचूंक ना. पयले फावटी कोंत विसरलें म्हळ्यार मरयेनंतर तिका आपण व्हेलें देवानंतर तिका आपण व्हेलें. तिची मात्र न्ही त्या 20 फ्लोराच्या सगळ्यांची जिवाची भद्रती देवान सांबाळली. देखूनच सांव पावलो तेसलोनिका घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 5व्या वळेंत 16व्या 17व्या आनी 18व्या वळेंत सांगता सदांच खुशाली जाया कळनासतना मागा देवाक अर्गां दिया. सदांच खुशाली जाया कळनासतना मागा आनी हर एका संगतीक देवाक अर्गां दिया. आमच्या जिणेंत आमी कितले देवाक अर्गां दिता. थोडे फावटी आमच्या मतींत नेगेटीव थॉट्स आसतात वा नकारात्मक चिंता. वयर पळयल्यार आमकां मोडांत दिसतात सकयल पळयल्यार हाडांत दिसतात म्हळ्यार खंयचें समाधान दिसना. वयर पळयल्यार मोडां केदळा पावस येत काय अब्बा पावस येयलो आनी खंय उपकार ना खंय वचूंक जायना. सकयल पळयल्यार हाडां म्हळ्यार नश्टत सक्कड कांय आमकां बरें दिसना. ह्या वेळार देवान आमच्या जिणेंत केल्ल्या सर्व बऱ्यापणाक वा बऱ्या घडयेक सकाळीं आमी उठले हांव तेंच इतलें व्हडलें अजाप. मी सकाळीं च्या पिवन ब्रेकफास्ट करून आयलें हांव वाटेर कितेंय जावंक पडो पूण सोमयान आमकां शाबितायेन सांबाळलां. आमच्या कुटुंबादारांक आमकां सोमयान बेसांवांनी भरलां. जावंक पुरो आमी परगांवांत हांव आयले हांव काले हांगासर विशेश रितीन वा मागण्याक म्हण आयले हांव प्रत्येक इरादे दवरून आयले हांव दुसऱ्याक जाग्यात हांव आयले हांव. तर सोमयान आमकां ताच्या बऱ्यापणान भरलां बऱ्या भलायकेन भरलां. एक घडी भर मौन रावया आनी सोमयान केल्ल्या बऱ्यापणाचे सर्व आमी नियाळ करया. कोणा दिंबी घालूंक जाता तांणी दिंबी घाली येता. कोणा बसून मागूंक आसा तांणी बशी येता. सोम्याक हर एका संगतीक आमी अर्गां दिवया. आमच्या कुटुंबादारा पासून अर्गां दिवया. हांव एक इरादे सांगता तुमी मौन रितीन सोम्याक तुमच्या काळजांत हांव अर्गां दियात. आमकां जिविताचे देणे फावो केल्ल्याक आमकां पवित्र स्नान दिल्ल्याक आमकां आवय बापूय फावो केल्ल्याक आमकां भाऊ भयणी फावो केल्ल्याक आमकां एक कुटाम फावो केल्ल्याक आमी खंयच्याय बेसांत जियेत रावंक जावंक पुरो काजारी बेस वा रिलिजियस बेस. काजारी बेस आसल्यार बऱ्या गोवाक फावो केल्ल्याक आनी स्त्रियेक फावो केल्ल्याक देवाक अर्गां दिवया. घरांत आसल्या आबा व्हडली मांयक पोदोरनो मोदोरनेक वा कुटुंबांत आसल्या सांद्यांक फावो केल्ल्याक देवाक अर्गां दिवया. आमकां बरें शिकप फावो केल्ल्याक देवाक अर्गां दिवया. आमकां बरो वावर फावो केल्ल्याक वा कितेंय आमी करता बेसाय करता वा ऑफिसाक वेता वा दिसपडतें काम करता खंयचेंय काम तें जावन दी
सोम्यान आमकां बेसांवांनी बरला देखून ताका अर्घ दिता हांव. देवान आमकां आमच्या भुरग्यांक फावो केला. भुरग्यांक फावो तो फुडार दिला. तांकां काजारी बेस वा कितेंय कामार आसात तांकां देवान बेसांवांनी बरलां देखून देवाक अर्घां दिवया. कितलेय समस्या आसल्यार आमकां सोम्यान संतोष पावोवंक पेल्या लागीं बरें करून उलोवंक एक देणें फावो केला. पेल्यांच्या वाटेक संतोष हाडूंक आमकां देवान शाबितायेन सांबाळलां देखून देवाक अर्घां दिवया. आमकां बऱ्या भलायकेन बरलां जावंक पुरो. थोडी दिसाक 20 गुळयो खाण घेतात वा थोडी गुळयो खाण घेनात वा थोडी ICUंत आसात वा थोडी आस्पत्रेंत आसात. थोड्यांक हात नात थोड्यांक पांय नात. पूण सोम्यान आमकां शाबितायेन सांबाळलां बऱ्या भलायकेन बरलां. कितें इल्लेशें शेळ ताप तें आसूंक पुरो तें सदांचें पूण सोम्यान आमकां शाबितायेन राखलां बऱ्या भलायकेन बरलां देखून आमी अर्घां दिवया. परत्यांनी आमी उगडास काडया सा पावलून तेसलोनिकारा बरयल्या पयल्या पत्रांत 5व्या वळ्यांत 16वी 17वी आनी 18वे वळ्यांत सांगता सदांच खुशाली दया हर एक घडये देवाक अर्घां दिया कळनासतना मागा आनी जेजू क्रिस्त थंय एकवटल्या तुमकां तुमचे तावन देव हेंच आशेता. ताचे वर्तें सोमी कितेंच आशेना. खुशाली जावंक सदांच मागणें करूंक आनी ताका अर्घां दिवंक तोच सोडवणदार तुमचे तावन आशेता. ताचे वर्तें कितेंच ना. ताणें केल्ल्या सर्व बरेपणाक अर्घां दिवन आमी गावया गीत. कोणाक उबें रावंक आसा उबें रावयात. उबें रावात. अर्घां तुका सोना तुकाच दिल्याक म्हाका अर्घां जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका अर्घां जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका अर्घां जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका अर्घां तुका जावं उगडा तुका जावं आतां आनी सदां अर्घां तुका जावं उगडा तुका जावं आतां आनी सदां अर्घां जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका अर्घां जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका आवडून कसो तुजो उपकार जालाय तूं सोडवंदार आवडून कसो तुजो उपकार जालाय तूं सोडवंदार भक्तां सोम्या तुजो आदार जावं तुजो परगटना भक्तां सोम्या तुजो आदार जावं तुजो परगटना देखून अर्घां दिता देवयाक तुज्या स्वादीक सोम्या म्हज्या देखून अर्घां दिता देवयाक तुज्या स्वादीक सोम्या म्हज्या अर्घां जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका अर्घां जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका अर्घां तुका जावं उगडा तुका जावं आतां आनी सदां अर्घां तुका जावं उगडा तुका जावं
आता आणि सदा अर्गां जेजू तुका तुकाच दिल्यात म्हाका अर्गां जेजू तुका तुकाच दिल्यात म्हाका हल्लेलू हल्लेलुया हल्लेलू हल्लेलुया हल्लेलू हल्लेलुया हल्लेलू हल्लेलुया 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 हल्लेलू हल्लेलुया 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 हल्लेलू हल्लेलुया हल्लेलू हल्लेलुया हल्लेलू हल्लेलुया हल्लेलू हल्लेलुया हल्लेलू Deka nami bosya. जुवांचो वांचेल 6 अध्याय 35वी वळ सांगता हांव जिविताचो उंडो म्हजे सरशी जो कोण येता तो ससनाक मरासो ना हांव सो जिविताचो उंडो म्हजे थंय जो कोण येता तो ससनाक मरासो ना आनी तो उंडो खंयसर आसा खंयसर आसा आमच्या समोर आसा होच उंडो आमच्या समोर आसा मात्र न्ही आमच्या सोवे आसा उत्पत्ती ग्रंथांत 27 पयल्या अध्यायांत 27 वळ सांगता देवान आमकां ताच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन रचलो रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 14 अध्याय 8वी वळ सांगता आमी जियेल्यारी मेल्यारी क्रिस्ताचीच कोरिंथांकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत पावलो सांगता 3रो अध्याय 16वी वळ आमी सर्व पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हळ्यार आमी कोणाची आमी जावन आसा देवाची तोच हें सर्व म्हणलो सोमी देव परत्यांनी जो आमच्या मंदिरांत 6व्या अध्यायान 35व्या वळेन सांगता हांव जिविताचो उंडो आनी म्हाका जो कोण पाती येता तो ससनाक जी येता सर आमी सोम्या थंय पाती येता वैगी न्ही तकली म्हणी हालया आवाज नातल्यार वैगी वय मातेवसो वांचेल 11 अध्याय 28वी वळ सांगता कश्टांतल्यानो म्हजे सरशी येया वजन वयतल्यानो म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां विशेव दितलो ऑल हू आर बर्डन्ड अँड वेरी कम टू मी आय विल गिव यू रेस्ट कश्टांतल्यानो वजन वयतल्यानो म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां विशेव दितलो ह्या दिसांनी क्रिसमसाचें सिजन येवचार आसा सबार इन्विटेशनां येतात काजाराक आपयतात रोसाक आपयतात वॉलाक आपयतात घरांत तोकलाक आपयतात वर्साच्या मिसाक आपयतात सबार तुमकां इन्विटेशनां मेळ्ळ्यात वय मू वय ह्या सर्व इन्विटेशनां पयलें मोदें सोमी एक इन्विटेशन दिता तेंच मातेवसो वांचेल 11 अध्याय 28वी वळ कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो म्हजे सरशी येया आनी ह्या इन्विटेशनाक पाळो दिवन सर्व आमी हांगासर शबीत रितीन पावल्या आनी हें इन्विटेशन कोणी आमकां दिना कोणी म्हणी तुमकां कश्ट भोगतना सांगतात की कश्ट आसल्यार म्हजे कडेन हांव तुमकां परिहार दिता म्हूण कोणी सांगनात सायकोलॉजिस्ट आस्पत्र्यांत सांगूंक पुरो पूण गेल्ल्या उपरांत लंब एक बिल्ल दितात धर्माक कोणी काम करना धर्माक आमकां कितेंच मेळना धर्माक एडवायज मात्र मेळटा एडवायज वा कितें सांगूंक ती सांगून ती वेतात पूण सोमी मात्र आमकां जर तुका कश्ट आसा गी जर तुका आसात गी कश्ट जर तुका बेजाराय आसा गी जर तुका सोलवणी आसा गी जर जिवितांत तूं कितें आशेताय गी वा जिवितांत कितें आपणावंक चिंताय गी वा तुका कितें जाय गी गरज आसा गी म्हणिसारसो एकलो मात्र
तो जावन आसा सोमी. ताचे शिवाय आमकां उतराकी सारूंक पुरो पूण करण्याक इल्ले पाटी सरूंक पुरो. पूण आमच्या सोमयाचें इन्विटेशन तेंच मातेवास वांजेल्यांत 11 अध्याय 28 वळ सोमी सांगता कश्टांतल्यान आनी वजन वयतल्यान. हांव परतेनी कित्याक सांगता म्हळ्यार देवाच्या उतरांत बोळ आसा, देवाच्या उतरांत सकत आसा. जर तुमी परतेनी आयकल्यार ते तुमकां रिपिटेशन न्ही वा इरिटेशन न्ही, पूण ते मोतीक कंसल्यार एक पटी कट्टे गेल्यार समाधान मेळटा. वय मोगाचे न्हू, सबार संगती आमच्या मोतींत आसात. सबार संगतींनी जावंक पुरो आमी कश्टांत हांव वजन वयता. थोडे पटी गरज आसले वजन वयता, थोडे पटी गरज नातले वयता. थोडे आमच्या मात्र न्ही, आमच्या भुरग्या बाळाचे वयता, थोडे पटी आमच्या सासूमांचे वयता वचें. ते थोडे पटी बरें जाता, थोडे पटी सड जाता आमकां. थोडी सड जाल्यार तकली घेवन पडटात, थोडी असमाधान जातात आनी थोडी दुसऱ्या पिडेक वेतात. पूण आमकां क्रिस्तांवांक तशें ना. कित्याक कश्टांतल्यान वजन वयतल्यान म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां विशेव दिता. कोणा फाटल्यान देवाचें म्हणना, कोणा फाटल्यान वसा जाय म्हणना. सोम्या लागीं मागा. कितेंय जायनातल्यार मोतीक समाधान नातल्यार एक कण तेर्स बटया, मोतीक समाधान जाता, देव तुमकां आयकता. इल्ल्या वेळान पुरो सारकें जाता. आमी गडीबिडी करीचें म्हणना, कित्याक आमचो सोमी आमच्या सोबे आसा. एक घडी बरो आमी मौन रवया, दिंबी घालया. आमचें सर्व उणेंपण कितें सर्व आमच्या मोतींत आमी दवरून इरादे आयल्या ते सोम्याक आमी समर्पण दिवया. सांजुजे वासाच्या त्या पुणशेतांत विश्वास दवरून आमी सर हांगासर आयल्या, सोम्याचेर विश्वास दवरल्या. जो हांव संबंद 14 अध्याय पयली वळ सांगता, म्हजेर विश्वास दवरा आनी म्हाका धाडलेल्याचेर, म्हज्या सोम्याचेर, म्हज्या बापाचेर विश्वास दवरा आनी हांव तुमी मागल्लें दितलो. तर त्याच विश्वासान आमचें उणेंपण, आमचें पातकां जावंक पुरो आमकां कितें गरज आसा वा खंयचे इरादे विशेश रितीन दवरून आमी हांगासर आयल्या, ताचे बसत सोम्या कडेन मागया आनी सोमी तुमकां फावो करतलो म्हणल्यार बरवशान आमकांच सोम्याक समर्पण करया. 2 मिनटां भर आमी मौन रावन त्या मधुर नादाक आमचो कान दिवया आनी आमकांच आमचे इरादे सर्व त्या सावां सर्व गरजो सोम्याक मौन रितीन समर्पण दिवया. आमचे संगी तूं आसाय, सुखा दुखांत तूं संगी आसाय. जेजू दिवं तुजी ससाय, आमकां दिवं तुजी ससाय. आमचे संगी तूं आसाय, सुखा दुखांत तूं संगी आसाय. जेजू दिवं तुजी ससाय, आमकां दिवं तुजी ससाय. बेंबीरान तें आमकां दोस्ताना, धैर्यान आमकां तूं भरताय जेजू.
जेजू दुश्मन आमकां वेडो घालतना जैत आमकां जोड दिताय जेजू जैत आमकां जोड दिताय जेजू कंत बेजाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजांत तूं भरताय जेजू दुखची उतरां काळजांत तोपतना मोगसून करपा तूं दिताय जेजू मोगसून करपा तूं दिताय जेजू आमचे संगी तूं आसा सुखा दुखांत तूं संगी आसा जेजू देव तुजी आमकां देव तुजी मुगाचनो आमचे सर्व उणेपण सर्व इरादे सोम्याक आमी समर्पण दिले सोमी ताच्या बेसावांनी आमकां भरता प्रत्येक रितीन हांव थोडे इरादे सांगता ताच्या पासत आमी मागया मौन रितीन आमच्या पापसेवा पासत आमच्या बिस्पा पासत आमच्या याजका पासत मागया ह्या पुणशेतांत सेवा दिवच्या याजका पासत धर्मीक भाव भयण्या पासत तांच्या पासत मागया आमच्या कुटुंबादारा पासत मागया आमच्या आवय बापाय पासत आमच्या सांगाती पासत आमच्या भुरग्यां पासत आमच्या घरांत आसल्या पासत मागया संसारांत शांती आसूंक मागया संसारांत मात्र न्ही आमच्या घरा आमचे सवय आमच्या घरांत शांती रास करून दी म्हणून मागया जावंक बरो कितेंय मन आसता आसा आमचे ते आमच्या घरांत आमच्या संगात्या सवय वा आमच्या कुटुंबादार आमच्या संबंदीक सवय वा शेजारां सवय मन आसता आसा वा झगडी आसात तर ते सोम्याक समर्पण दिवया त्या व्यक्तीचो प्रत्येक रितीन उगडास करया सोम्यांक आमचे ते सोम्या तांकां बोगसूंक म्हाका कृपा दी प्रेरण दी म्हूण मागया जर आमच्या ते जाग्याचे समस्या आसात वा कोर्टांत केस आसात ते इत्यार्थ जावच्या खातीर सोम्याचे आधार मागया वाट्याचे समस्या जावंक पुरो पयशाचे समस्या जावंक पुरो रिणाचे समस्या जावंक पुरो ते सर्व इत्यार्थ जावच्या पासत सोम्याचें धैर्य आनी बेसांव जोडया आमच्या मोतीच्या समाधाना पासत मागया सबार चिंतना सबार राटावळींत आमी बुडोवंक गेल्या वाचता मोतीक समाधान मेळचे पासत मागया बरी न्हीद पडचे पासत मागया आमच्या कुशींत आल्ल्या पासत कोण कुशीन आसात तांचे पासत मागया देवाचे आशिर्वाद तांकांय लाभूं दी म्हण मागया एकामेका मागया आमी आमच्या समाजा पासत मागया
समाजांत वस्ती करच्या इतर धर्माच्या लोकां पासत तांचे पासत मागया. परगवंत आसले आमच्या मोगांचे उगडास करून तांचे पासत मागया. तांकां बरी भलायकी कामांत तिरासण लाभोवन दी. हाता पांयाक बोळ मेळोवन दी म्हण मागया. आमच्या बिझनेसाचेर वा वावराचेर देवाचो आधार मागया. दिसपडते काम करूंक आमकां मोतीची आनी कुडीची बरी भलायकी मेळोवंक आनी कामांत आमकां समाधान मेळोवंक मागया. हे सर्व इरादे आनी आमचे कसली गरजो कितें आसा तर ते आमी उगडास करून मागचे. हे सर्व सोम्यान शिकयल्ल्या मागण्यांत सोम्याक समर्पण दिवया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. आमचे सर्व इरादे सर्व गरजो आनी सर्वाचेर सोम्याचें बेसांव मागून आमी सांगाता गावया येद्या व्हडा साक्रामेंतां. प्रार्थुया. ए देवा विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो तुवें उमकां उगडास सोडलाय. तुझे सोडवणेचे फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. सोची येताय आनी रास करताय सास्ताच्या सासना.
जेजू मोगळा संतोषांचोया मंदिरांत जाऊया गीतां गाऊ तुका हरसिना आमची तुवे गुतल्या सुदेल्या पासून तरिका पेटयता बिनवाशी काळजा बापय मोगाळ तूं आमचो जावो रक्तय आमकां सदा मोगा सुखा दुखांत दिवन आमकां आदार सदांय आमचो मोडून सांबाळा संतोषांत जमया मंदिरांत जमया गीतां गामादूर तुका हरसिता आमचे तुवे गुतल्या सुदेल्या पासून तरिका पेटयता बिनवाशी काळजा तरिका पेटयता बिनवाशी काळजा तरिका पेटयता बिनवाशी काळजा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्तताई म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव ह्या पवित्र स्थळाक सांजू जेवासाक समर्पण दिल्ल्या ह्या पुणशेताक तुमकां स्वागत मागता प्रत्येक रितीन आतां एवगरिस्ताच्या आराधना मुखांतर सोम्याचो सांगातपण आमी जोडलो सोम्याचो आधार आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागले आनी ह्या विसाच्या बलिदानांत ह्या भोव पवित्र एवकरिस्तांत फावो बरी वांटो घेवचे खातीर आमचें उणेपण आनी आमची पातकां आमी वळखून घेवया. देवा लागचे आनी एकामेका लागचे बक्षाणे मागून सांगाता म्हणया हांव पदकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरळ सांगता मनान चिंतून तोंडार सरून वायटा धरून आनी बरें सरून हांवें जायते पदकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसोत बगेवन सदांच संवकार सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो. सोनिया सोनिया क्रिस्ता प्रार्थोया. सर्वेस्परा आमच्या बापा सांजू जेवासाक परजळीत मागणी आनी दुबळी कायाची जिणेची येवन तुजे परजेक देखी बरी ती जिवीत मुखांतर साक्ष दिंक फावो केल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलून मागण्याच्या आनी दुबळी कायाच्या स्पिरितान नवे जिणेची साल धरूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इस्रायेल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वसाब. सर्वेस्पर तुजो सडवंदार इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या फायद्याचो तें हांव शिकयतां. तुवें चलोवंक जाय त्या वाटेन तुका चलयतां.
म्हजो उपादेसाक तुवें चीत दिलें जाल्यार तुजें सूख एक न्हंय भाशेन जावंक पावता आनी तुजें नितीवंतपण दर्याच्या लारा भाशेन तुजी संतत रेवे भाशेन जाती आनी तुका जल्मल्लीं भुरगीं रेवेच्या कणा भाशेन ताचें नांव म्हज्या दोळ्यां मुखार केदींच नापयस जातेना वा पुसून वेतेना. देवाचें उतर हें. श्लोक. तुजो पाटलाव करतेल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. तुजो पाटलाव करतेल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. सो कोण कोट्यांची बुद्ध घेवन चलनासता नश्टांच्या वटेर रावनासता अधर्म्या संगी बसनासता सर्वेस्वराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस रात तें निहाळता तो खरोच सौभागी. तुजो पाटलाव करतेल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. हो वळत्या वळाच्या दोंगर रयल्ल्या रुखा बरे असलें रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाताचे पानां केदींच भावानान हाणें हाती घेतिल्लें सक्कडे सफळ जाता. तुजो पाटलाव करतेल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. पूण कोट्यांची संगत अशी न्हय तें वाऱ्याचेर उबोवन वता तसल्या फुलां म्हणयेत नितीवंत वाटांनी वेतेल्यांची सर्वेस्पोस जतन घेता पूण कोटे आसल्ल्यांच्या वाट्यांनी नासाक वेतात. तुजो पाटलाव करतेल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. उद्गार. सोमियता ताका मेळोंक फुडें सरा तोच तो शांते सोकुवा. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वस्पर तुमचे सौभे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. पळय म्हज्या दुताक तुमच्या फुडल्यान हांव धाडटलो. तो तुमची वाट तयार करतलो. आरण्यांत एक ताळो बोब मारता. सम्याक वाट तयार करा. ताच्या पयणाक रस्तो नीट करा. ह्या प्रवाद्याक सरी जावन जुवांव तुमची पातकी जिणी बदला आनी स्नान घेया. देव तुमची पातकां बोक्षितलो अशें अरण्यांत परगडतलो आनी स्नान दितलो. आख्या जुदया प्रांताच्या संदी मुल्यातावन आनी जेरुसलेमातावन लोक ताचे सरशी वेतालो आनी आपली पातकां उसारून योर्दान न्हंयत ताच्या हातांतलें स्नान घेतलो. जुवांव खरेलवेची वस्तू न्हेसतलो आनी पेंगटाक सामड्याचो पाटो बांदतालो. देंपे आनी रानमोव ताचें काण. अशें ताणें प्रसंग केलो. म्हज्या फाटल्यान म्हजे प्रास बलिश्ट एकलो येता. बागोवन ताच्या वण्याचो बांद सुटोवंक सयत हांव योग्य न्ही. हांव तुमकां स्नान दिता उदकान. तो तुमकां स्नान दितलो पवित्र आत्म्यान. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. देवाची वाट पातकाची देसवाट. देवाची वाट पातकाची देसवाट. क्रिस्ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सांजू सेवासा समर्पिल्ल्या ह्या पवित्र शेतांत आमी आसा आनी आयच्या दिसाच्या वाचपांत आमी सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची वाट तयार करूंक, वाट नीट करूंक आनी आमची पातकी जिणी येतावन पयस सरूंक उलो दिता. देखूनच हांवें सांगलें देवाची वाट पातकाची देसवाट. तुमी तुमच्या स्मार्टफोनांत हे खेळ आयकल्यात वा पळयलां वा खेळ्ळ्यात आसूंक पुरो.
हाचें नांव टेम्पल रन वा सबवे सर्फर्स. आयकलां गे तुमी? वय. आनी ह्या खेळांत एका व्यक्तीची वाट तयार करी जाय. तो धांवतना ताच्या वाटेक अडकळ नासतना ताची वाट नीट करी जाय, नितळ करी जाय आनी तयार करी जाय. आनी ह्या बाबतीन थोडे पटी उडोवंक, थोडे पटी पडोवंक आनी थोडे पटी बागवून धांवूंक जाय. अशें जर तो पोंताक पावता तर मात्र जिखता. आयच्या वांजेलांत स्नानीक जुवांव जेजूची वाट तयार करूंक सांगता. पातकांत वा पातकाच्या वाटेंत आमी पयसर जाय. म्हळ्यार थोडे पटी पातक मुखार येतना उडोवन पडोवन वा बागोवन आमी जर सांबाळून पोंताक पावता तर आमी जिखता, मात्र न्ही पातकाची देसवाट करता. देखूनच मार्कास वांचेल 1 अध्याय 4 वळ्यांत स्नानीक जुवांव सांगता, तुमची पातकी जिणी बोदाला. इसाया प्रवादी सांगता, तुमची पातकी जिणी बदला, मात्र न्ही सोम्याची वा देवाची वाट नीट करा. जर तुमकां बाबिलोनाच्या बंदडगेतावन सुटका जाय तर तुमची अंतस्करणां नितळ करा, मात्र न्ही तुमची पातकी जिणी बदला. आनी ही तयाराय फावो जायचंय आनी पुर्ती तयाराय जायचंय. बेश्टें पोकळ वा नांव ते कितें तयाराय जावन नजो. दाखल्याक तुमकां सांगचें तर ती फेब्रुवारीची 24 आनी 25 तारीख 2020 वर्स अमेरिकाचो त्या वेळाचो अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप भारताक आयलो आनी ताची वाट नीट करूंक वा तयार करूंक सुमार 125 करोड खर्चिले. आनी ह्या वेळार ताची वाट नीट केली, तयार केली, मात्र न्ही ती दुबळ्यांची झोपडी आसात न्ही ती दिसानातले बरी व्हडले व्हडले पागोर बांदले. तें आयिल्ल्या अध्यक्षाक दिसूंक ना, पूण ते कर येयल्ल्यांक आनी थंयसर जियोच्या लोकांक कळीत आसलें. असली पोकळ तयारी देवाक गरज ना. कित्याक देव आमकां कुलंकुश जावन पळयता, आमकां नितळ जावन पळयता. देखून कीर्तन 70 आनी 3 26 वळींत सांगता, देवा तुजी बूद आनी समजण दिवन म्हाका तुजी वाट दाखय आनी शेवटी तुज्या वैभवांत पावय. देवा म्हाका तुजी बूद आनी समजण दिवन वाट दाखय आनी शेवटी तुज्या वैभवांत व्हरून पावय. कशें तें गेम खेळटाना सबवे सर्फर्स वा टेम्पल रन विन्न जावंक सगळ्यांक आशा आसा. अकरेक पोंताक पावोवंक वा फिनीश करूंक गेम सगळ्यांक मोन आसा. तशेंच आमचे जिणेंत ती शेवट पावोवंक आमकां सर्वांकी आशा आनी अत्रेग, पूण वाट इल्ली कश्टाची. देखूनच हिंदींत एक कंतार आसा ते आमकां बरोवसो दिता आनी म्हणटा, राहो में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना. राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना. येशू तेरे पास है ये तू विश्वास रखना. असो अर्थ कितें गे म्हळ्यार तुमच्या वाटेर चलतना वा चमकतना कांटे आसूंक पुरो, कश्ट आसूंक पुरो, पूण थांबा नासतना रावा नासतना तुमी मुखार सरा. कित्याक सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे आसा. देखूनच जो आमच्या वंजलान 14 अध्याय 26 वळ जेजू सांगता, हांवच वाट सत आनी जिवीत. सो वंजल 14 अध्याय 26 वळ, हांवच वाट सत आनी जिवीत. ह्यात जिविताच्या सोम्याचेर आमी पातये जाय. आमची वाट आमी नीट करी जाय. आमची वाट कशें नीट करयेत आनी पातकी जिणेक कशें आमी दस वाट करयेत. हाका 3 वाटो आसात. पयली वाट कालतेपणाची वाट. स्नानीक जुवां विशयांत आमी वाचपांत आयकलें. स्नानीक जुवां व्हरतो प्रसंगदार, व्हरतो शिकोवणदार, ताच्या फाटल्यान सुमार जण येताले ताचो पाटलाव करूंक, मात्र न्ही ताचे तान पवित्र स्नानीक घेताले. तशें म्हळ्यार तो एकलो व्हडलो व्यक्ती म्हणून जालें. पूण केदाळा जेजू ताचे सरशी येता. त्या दाळा तो सांगता,
बघून ताच्या वाण्याचे कट सोडूंक समेत हांव योग्य न्ही म्हणटा मार्कस वांजेल पयलो अध्याय 7वी वळ तें जावन आसा जुआंवचें कलतेपण आनी आमी आमचे जिणेंत कलतेपणाची वाट धरी जाय जावंक पूण आमच्या उतरांनी वा करण्यांनी इल्लें शांत जाय आनी कलतेपणान जियेजाय कित्याक जो कोण हंकारान जियेता तो हंकारानच नाश जाता देखून माते बसवांचेर 26 अध्याय 50 आनी 2री वळ सांगता जो कोण तलवार घेता तो तलवारींत नाश जाता जो कोण तलवार घेता तो तलवारीनच नाश जाता देखून आमी जाता तितले दीस संवसारांत इल्ले दीस आसचे त्या दिसांनी कलतेपणान जियोंक प्रयत्न करया 2री वाट कुमसाराच्या वाटेंत आमची जिणी नीट करया ह्या दिसांनी क्रिसमसाचो सिजन आयलो आमी सर्व एकामेका शेजारा कुसवार वांडटा कुसवार वांडचो गरजेचो कुसवार कुडीक तर कुमसार आत्म्याक गरजेचो कुसवार कुडीक तर कुमसार आत्म्याक भोव गरजेचो एक नितळ काळीज आनी निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी ए देवा आनी एक तीर आनी नवो आत्म म्हज्या भितर घाल म्हणटा किर्तनगार 50 आनी 1 किर्तन 10वी वळ हेंच आमचें मागणें जाय एक नितळ काळीज रसून दी देवा म्हूण आमी मागसय आनी त्या दाळा सोमी आमची पातकां भोगशितलो म्हणटा मार्कस वांजेल पयलो अध्याय 4वी वळ ना जाल्यार आमी त्याच पथकाच्या कोणांत बुडोवन लोळोवन आसता देखून कोंकणींत एक जाणटो व्यक्ती आसा तो सांगता रेड्याच्या मुखार फिरलो कोपंकी नसो काय पात्रा वयर दूद ओती नसो काय रेड्याच्या मुखार फिरलो कोपंकी नसो काय आनी पात्रा वयर दूद ओती नसो काय कित्याक दोनी निर्फळत व्यर्थ खंयच्याय उपकाराक पडना पूण आमी करची वाट आमी धरची वाट नितळ जाय आनी उपकाराक पडाची जाय 3री वाट दान धर्माची वाट देवान आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक धाडलो जुआंव 3 आनी 16वी वळ तेंच जावन आसा देवाचें वर्ते दान आनी आमी ह्या क्रिसमसांत आमी कुमसारांत मागण्यांत देवाच्या उतर वस्त्यांत इल्लें उदार जाय मात्र न्ही क्रिसमसाक दुसऱ्यांक काणीक वा गिफ्ट दिसय ताच्या सवय दुसऱ्यांच्या जिणेक जिविताक आमी बरीं उतरां उलोवन तांच्या जिविताक संतोषाच्यो आनी आदाराची वाट मागूंक जावंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागसय तर कलतेपणान कुमसारान दान धर्मान देवाची वाट तयार करया आनी पथकाची दसवाट करया तुझ्या पायांत मानून दयेन देव बाबा आमच्या मोगळा सर्वेश्वरा देवा म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमे आमच्या पवित्र सभेच्या धवाक सर्वेस्पर मानून घेया सृश्टीच्या रचणारा सर्व मनशाच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजुजे वाजान कतकतीक मोगान बटयले मागणे आनी कालतेपणाचे सादे जिवीत तुका भोवमान वाले हेच गुण आमच्या काळजान वाडय
आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक आमकां फावो कर. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमचें काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धेन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. संतोष भरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवकांक सांजू जेवाचा पसत आमी तुका दिन वाचतां. बवडताच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात सोडून कलतेपणाच्या आनी दुबळिकायच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावं फावो केलोय. हे ताचे करे भक्ते बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयत आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सरदुता भक्ता सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय 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 जय. ओम सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय 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 जय. ओम सर्गी तुका जय. बापा करसून तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या सुकुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासून समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्तीक कराराचें हें रगत पातकाच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वरवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सुगुट परगटोया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समर्पता. तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू बापा
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमाचो मेस्ता पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आपले आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो भगवंत बाब, पिटर पॉल आमचो गवळी बाब आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावणीचे एका कुळकार तांकां तुजे इश्टाचे मेल्ल्याच मेस्तान तुजे पद जळीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मर्याय देवाचे माये सांगाती भगवान जुजाय तुजो पती, भगवान धर्मदोत, भगवान जुजे वाज आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर स्वसाच्या सुखार आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजे महिमा गावंक आमकां पाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी भयभाव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सडवंदराची अजनामान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थना देर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुझे राव साव, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान साव. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरेक जाल्यार आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. संत प्रकाश जीवितांतलो काळो कुणीरा दैवीक सत्तेन वाग. जेजू तुवें म्हजी संत प्रकाश काळजांत तुका
सर्गिंची अग्नी कटाय दिंची वरते गान मुझे काळजान तुका सिंची तरिये जेसू तुलो जेसू उड्यारो पार काळजान जेसू जेसू तू ये मुझते काळजान प्रकाश माग जीवितांतो काळो कुणीवरा सत्तेन वाड जीवितांतो काळो कुणीवरा दैवीक सत्तेन वाड प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गेचे बापा, ह्या बागी दिसा तुझ्या आपोवण्या पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पदकाच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आनी आमी सवेल्ल्या सर्गेच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटान जियेवची तान आमच्या काळजान सडय आनी सांजुजे वाजाच्या बरजळेत शिकवणे आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची खरी खबर प्रगट करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. देवाच्या बेसांव जोडच्याक तुमची तकली बगया. सर्व पदवेदार देवदाळ्यान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्व वायटांतले विघ्नांतले निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उसवाडा वरवीं तुमच्या वार्थान बोरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यानी सफळ करूं. शांती समाधानाच्या वाट्यार तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलूंक आनी अशे सर्गींच्या सुखा पावोंक तुमकां फावो करूं. आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचेर सदां आसो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. दयकन बसात. अभयनो ह्या पवित्र वेळार सांजुजे वास बापा मुखांत बरें पोंचडूंक आयल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार आमी मागता आसतना तुमी भेटयल्ले सर्व इरादे सफळ जावन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्तीभवन चलोवन व्हेल्ले माडादीक बाप रॉबिन संतुमायर ह्या वर्सा एप्रिलांत तांकां बोर्ड मेळिल्ली जावन आसा आनी प्रस्तुत मंगळूरच्या मिलार फिरगजेंत सहायक विगार जावन वावर करन आसात. हांगासर येवन आराधन चलोवन वरी जय मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाच्या उतरासून याळ दिवंक जाय म्हूण तांकां विसरले वेळार व्हडा संतोशान तांणी हांगासर आमच्या आपोवण्याक पाळो दिला आनी आयचें भक्ती पळोवन तांणी चलोवन येला. मनादीक रॉबिन संतुमायर बापानो ह्या पूर्ण शेताच्या डिरेक्टर मनादीक आसीस रेबेल्लो बापाच्या नांवान हांगासर आसल्या सर्व भक्तिकांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या ह्या जागी मिसावांत सर्व बरें आमी मागता. आमचे मदें गात आसात प्रस्तुत गुजरातांत गुजरातांत वावर करनासचे मनादीक हेनरी मार्टिस बाप आमच्याच दिएसईच्या मोगारनाड फिरगजेचे ते गुजरातांत मैनार सेमिनारींत थंयसर सेवा दिवन आसात. हांगासर येवन ह्या मिसाच्या भक्तीपणा मिसांत वांटिल्ली जाल्यार तांकां ह्या पुणशेताच्या डिरेक्टराच्या नांवान स्वागत म्हणटा आसतना तुमच्या मिसावाक सर्व जैत आमी मागता देव बरें करूं. कुमसाराक संगत पोवन दिल्ले मनादीक परांगीपेटेचे कोवेंताचे मनादीक बाबू दिलराज आनी मनोहर तुमकांय देव बरें करूं. कंदारांचे मुखेलपण घेवन सो मानेस सैमन पायस
आनी तांकां संघात दिल्ल्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मनेस विवियन देव डिवायड वर चाडलार प्रसार करच्या मालाक माने स्टीफन मेंडीस आनी सिब्बंदीक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वास बापा मुखार देवाची आशिर्वाद आमी मागता. Sanzuze was Baba Oglapani Manduka Kurpa Magundi Baba Vignan Sandinaya Dekan Bushya Mogachano ह्या पुणतळार येवच्या हरी एका भक्तिकाचे काळजाचे यात्रेक आमी मागल्लें आशेल्लें म्हाका लाभा जाय आनी जुजवाज बापाच्या नांवी हांगासर बरोवन घालची ते सवा जुजवाज बापूच देवातान मागून दिता म्हणल्या पातयेणेर हांगासर दिल्ली सर्व ताच्या पांयांतळी हांव दवरतां. मोगाच्यानो पातयेणी विश्वास आनी ह्या विश्वासाचेर आमचो भावार्थ आनी ह्या भावार्थाचेर पातयेवन देव ताचें बरेंपण ताच्या खातीर साक्ष दिल्ल्या मुखांतर आमकां फावो करता म्हणलें पातयेणी आमी दवरता आनी ह्याच तळार अचर हें घडलां जुजवाज बापाच्या जिवितांत आज तें तुका आनी म्हाका जिवे जिवे रुजवात जावन आसा. तर तुज्या म्हज्या जिणयेंत हें बरेंपण मेळटा म्हणल्या आशेन हांगासर मागल्ल्यांक मागोवंक आयिल्ल्यांक हरी एकल्याक बरेंपण लाभता आनी लाभा जाय म्हणली आमची आशा. हांगासर येवन मागल्ल्यांक मेळिल्ल्या उपकारा खातीर अर्गां दिल्यांत बरी भलायकी दिल्ल्या अर्गां बरें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां बरी सैरीक आनी ह्या सैरिके खातीर फाटल्या सभा तेंपातून मागल्लें बरी सैरीक मेळिल्ल्या अर्गां मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां नव नव्यान बरेंपण जोडूंक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां भुरग्याचें देणें फावो जालां ह्या खातीर जुजवाज बापाक अर्गां एलर्जी गूण जाल्ल्या अर्गां पटयल्यात कॅनडाचें PR हाताक मेळिल्ल्याक त्या कुटुंबांच्यांनी अर्गां दिल्यात वायटा विघ्नांतले राखून मेल्ल्या अर्गां मागलो उपकार मेळिल्ल्या पासून कुटुंबांत शांती समाधान मेळिल्ल्या खातीर अर्गां पिडे शिडेंतले अवघड आपायांतले विघ्नांत हांवन राखून मेल्ल्या अर्गां ते सवा भुरग्यांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर दोळ्यांक दिश्ट मेळच्या खातीर आवय बापायक आनी कुटुंबांच्या सर सद्यांक बरी भलायकी मेळच्याक BP आनी शुगर गूण जावंक विजाचे समस्ये परिहार जावच्याक अबुधाबींत आसल्याक एकल्याक बरें काम मेळच्या खातीर 7 जाणांनी मागला. युरोपाक वचूंक पासपोर्ट एम्बसी जावच्या खातीर मेलिशा आनी रिशाक परीक्षे वेळार शिकोवंक बरी मोत मेळच्याक इस्रायलाक वेची आशा अडकळ नासतना सुफळ जावच्याक तेगांच्या घरांत कुटुंबांत समाधान मेळच्या खातीर एकल्याक लागल्लें सैतान पयस वेच्या खातीर कुटुंबांत आसचे कश्ट पयस जावच्या खातीर कुटुंबांत आयिल्ली पिडा शिडा पयस वचोंक पॅरलीस आनी गँग्रीन गूण जावच्या खातीर दोगांक दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक तशें रीण फारीक जावंक परिक्षेंत बरें अंक मेळोवंक जिणयेंत येवच्या कश्टां आनवरांत जैत जोडूंक भुरग्याचें देणें फावो जावच्या 5 जोड्यांनी मागलां. एकल्याचो ताप गूण जावच्या खातीर जाग्या खातीर कुटुंबांच्यांनी दिवच्या दोशीत हांव राखूंक कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक दोगांचें खाजराचें कार्य बऱ्यान जावंक 5 जाणांक बरी सैरीक मेळच्या खातीर गोमटी दूख तकली फडाफड माथे दूख शिरांची दूख गूण जावंक पाट हात पाय पेंकाट दूख दोंपराची दूख गोमटी दूख गांठी दूख गूण जावंक रीण फारीक जावच्या खातीर बरयल्ल्या परिक्षेंत बरें मार्क्स मेळोवन पास जावंक बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याचें ब्लड इन्फेक्शन समा जमच्या खातीर एकल्याक बऱ्या रितीर विजा येवंक ಕಾಲು ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಕೆನ್ನೆ ನೋವು ಗುಣವಾಗಲು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. तेगांक पाटीक फॉल्ट जाला तसो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक अपेंडिक्स गूण जावच्या खातीर
कामांचो सांबाळ हर एका म्हयन्याक मेळच्या खातीर इस्रायलाक वचोंक भाग फावो जावंक, बाळटेर बऱ्यान जावंक, दुबय बरें काम मेळोवंक, धैर्यान बऱ्या तरान इंटरव्यू दिवंक, आमाल पियोणें पयसान घरांत शांती समाधान राज करच्याक, घराचें काम बेगीनच जावंक, कामांत तृप्ती मेळोवंक, 4 म्हयन्यांत कामाच्या सुज्ञराचे एकल्याक बेगीनच काम मेळोवंक, मायग्रेन समस्या परिहार जावन तकली फटाफट रावोवंक, पोटांत दूख आनी मोशनाचे समस्ये सारके जावंक, तेगांक बरी न्हीद पडोवंक, एक भुरगें आपल्या बापायच्या बऱ्या भलायके खातीर आनी त्याच्या हाता पांयांक बळ मेळच्या खातीर मागता. शुगरा वरवीं केल्ल्या पांयांच्या ऑपरेशनाचो गाय बेगीनच गूण जावंक, एकल्याची आंगाची खतां संपूर्ण गूण जावंक, फिनलँडाचें गव्हर्मेंट प्रोसिजर बेगीन जावंक, एकल्याच्या पांयाक पडलें हुनुदाक आनी ह्या वरवीं जाल्लो घाय बेगीनच गूण जावंक, ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, कुटुंबांच्या सांद्या मदें एकवट माया मोग चडोवंक, गाडी बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, सुरू केल्लो वावर बऱ्यान अखेर करूंक, दुबयंत आशिल्लें एकल्याचें बिझनेस बऱ्यान चलोवन वेचाक, कुटुंबांच्या वडिलां थंय समाधान येवंक ह्या तेसवां खातीर आनी आमी हांगासर पातयेवन आशेवन मागोवंक, आमचे कडेन मागोवंक विचारले आमी मागता म्हूण बसयली आनी सांगाताच ह्या पुणथळार येवन आशेवच्या समेस्तांचे काळजाचे यात्रेक सुफळ जावन दीत. ह्या पुणथळाच्या बरेपणा खातीर विविध रितींनी आदार दिवच्या, कुमक करच्या, हांगासर रांदपाच्या सेवे मुखांत्र आदार दिवच्या, दान धर्मा मुखांत्र आनी विविध रितींनी आदार दिवच्या हर एकल्याक ह्या पुणथळाच्या उदरगते खातीर वावर करच्या. मुडीपूत अशें इतर बऱ्या मनाच्या मनशां खातीर हांगासर पवित्रपण चलोवन व्हरच्या सर पाद्र्याबांक, संगातपण दिवच्या सर्वांक, तुझे वाज बाप देवा तावन सर बरें फावो करून दी म्हूण मागता आसतना हांगासर येयल्ल्या आमी समेस्तांक आमच्या काळजाचे यात्रेक सुफळ जावन दीत. आयिल्ल्या पातयेणेन आयिल्ल्या हर एकल्याक बरेंपण मेळोवन दी म्हणून आमी सर्वान दिमी घालया, हात वयर करया. एक आमच्या पायक नामान मरी आनंद बापा हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक तांच्या जिवितांत, कुटुंबांत, घरांत, जिणयेंत, तांच्या वेव्हारांत, तांच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पिडेशिडेन बऱ्या भलायकेन तांकां सर बरें मेळोवन दी म्हणून हात वयर घालून आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या आणि आमकां कारणां पडोवन दिवं नाका, पूण वायटान ते आमकां निवाड. नमान मुरी कुपेन बदल समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर देव आनी देवी फौज जमशीचें जजो बगे वेगळे मुरी देवाचे अमोब्या काते आतां आनी आमच्या मनाचे मुरी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र ज्ञान ईशानी दुसरो संस्थान सर्वता आमेन. दिंबी घालूंक तांकां तर दिंबी घाल ह्या नोवेनांत वांटप घेवया, कित्याक दिंबयेर पडोवन तुजे वचन मागलें आनी बरेंपण ताणें जोडलें तर तुज्या म्हज्या जिवितांत हेंचो बरेंपण तो आमकां मागोवन दितलो. सांजुजे वासाची लदेन सुमिया काकुळतामची कर, क्रिस्ता काकुळतामची कर, क्रिस्ता आयकमका, क्रिस्ता दयेन आयकमका, सर्गींच्या देवा बापा, देवा पुता संसाराच्या तारोका, देवा पवित्र आत्म्या, संतेसिमा त्रिंदा कास देवा, गोंयच्या बेनावलेन जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा, आपल्या आवय बापूच्या देवासपणा वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा, दुबळी कायाची जिणी जिवन सुगुर्त जावन रित्या पांयांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा, सगळ्या खेनारान पवित्रपणाचो परमळ पासरल्या सांजुजे वास बापा, श्रीलंकान दगदोनी संपडलेल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वास बापा, मरियमाय सेवाक जावन आपणाक मरियमायच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा, भिकारेच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाच जावन वेच्या कातोलीक भावार जिवो केल्ल्या सांजुजे वास बापा, कोंताचे भक्तीपण आदार मरियमायचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा, कश्टान संपडलेल्यांच्या गरजां पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वास बापा, देवाचेर बोबाट
बाबार्थ दवन जिनी यंदा इले सर्व कष्ट अनुवार धैर्यान सोसुल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर बाबार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या कालिणा धाडूंक पावरलेल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सुरवान देवा सरशी हाडून पेसाडल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडचले बगत समकाय सम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडचले नाही कमकाय सम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडचले कुलतमची कर नव्यानाचे मागणे हे सांजुजे वास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींता देवाची बेसांव आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्तजीने मेल फंक्त तेच वाटेन आमी चलच्या तुजें तान प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपांत समर्पिता सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज भेटतलें तुज्या जिणेन देवा सपरमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तसो मोग हजारां लोकां वांटच्याक तूं सुटसुटीत जालोय अनकरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट उगडयल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उदार परगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें हे मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचें उतार परगट करून आमची काळजां उर्बेस्त कर पेल्याच्या बचावे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांत तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसलीं तांच्या जिणेन नवो भरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणये मारिफा शिकयलाय आसता जेजूचें सारकें दुर्बळ्यां पिडेस्त आनी कश्टांतल्यान थंय पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाच्या हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सरकारासान देवा संगी तूं आसाय थंय तावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमच्या पासो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासो देवा लागीं विनंती कर आमच्यो गरजो तुजे वासाच्या पांया तळा समर्पण दिवया संगता मागया सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांव केदींच पयसो सो आमकां सोडी नाका दुश्मनाच्या सर पासांत आमकां राखून व्हर बाबार्थाक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मोरये मायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुजे सांगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत सासनाक जियोवचे भाग आमकां मेळाशें कर आमेन सोम्याच्या नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तराच्या दुखेक पिडेक कश्टाक आनी अडचणेक संपलेल्या थंय तुजें काळीज इतलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयलें तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वासान आपले जिणे आनी मरणान जायती आजापा करून तीच मोवळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली ताच्या विणवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी आनवारांतले आमकां निवार हे घडये आमी विसारलेल्यो आनी विसारिनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी कशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं प्रार्थुया आज सांजुजे वासाच्या नोवेनाच्या दिसा तुका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां भरूं आमेन सांजुजे वासाच्या विणवणेन सगळ्या पिड्यांतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीक आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडूंक शिकी सेवे साखरेचे मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचे बोळ मेळो आमेन सांजुजे वास सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमच्या खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा तुमी सगळींच त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकुट जोडून ससनाच्या संतोषाक बगूंक फावो जावं आमेन
आणि त्याच सडवंदरा देवा असो, बाप असो आणि पुत असो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सवय असो. आमेन. विज्ञान सांडे नाका सांगू जेवास बापा पाणी मांडुका कृपा मागून दे बाबा विज्ञान सांडे नाका जेजू सोखोरो प्रसार केलो विज्ञान वरान कष्टानी दुखान आपल्या धाट्या मोगा आदर तुवें दिलो सांगू जेवास बाबा भोगला पाणी मांडुका कृपा मागून दे बाबा विज्ञान सांडे नाका सर्गीच्या वाटे चलोन शिकय पाताळ सांडून आदार लावय विकृती करपा नियमका उरपा माया मोगान चलोन जग मागून देखपा सांजू जेवास बापा पाणी मांडुका कृपा मागून दे बाबा विज्ञान सांडे नाका विज्ञान सांडे नाका मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मुरी आशीर्वादी देवास बापा आम्हा पासत विनंती कर भगीवन कुसाचे करुणे आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.